जाता जाता फाटले कांय दीस गाजोवाजो केल्ली पणजे महापालिकेची पे पार्किंग येवजण परत एक फावट फुडें धुकल्ल्या। सोमारा 15 सप्टेंबराच्यान 18 जून रस्तो आनी बाकीच्या कांय सुवातींनी पे पार्किंग करपाचें पणजे महापालिकेन थारायल्लें। ह्या पयलीं अशेच तरेन 4-5 फावटी ही येवजण रद्द केली। महापालिका आयुक्त संजीत रॉड्रिक्स सध्या गोंयांत नाशिल्ल्यान पे पार्किंग फुडें धुकलचें पडलें म्हण महापौर सुरेंद्र फुर्ताद सांगता। पार्किंग फी वसूल करपाची तयारी न जाल्ल्यान सोमारा 15 सप्टेंबराच्यान लागू जावपी पे पार्किंग येवजण लांबणेर पडल्या। महापालिका आयुक्त संजीत रॉड्रिक्स काश्मीरात अडकून पडिल्ल्यान पार्किंग फीचो कंत्राटदार अजून थारूंक ना। CCP has postponed the pay parking from 15th of this month till the 19th of this month. There are two issues. One is our contractor who was given contract to paint the thermostat white paint on the streets could not do the job because of rain. My commissioner is out of station, and when he is not there, who sign the work order? He has to sign the work order for the company who has got the highest bid. I request the citizens of Panjim, please support the CCP in this good cause, which is going to benefit them in the longer run. पे पार्किंग विशींच्यो कांय गजाली स्पश्ट जाय मेरेन ही येवजण चालीक लावचे न्हय अशी मागणी भाजपाच्या 15 नगरसेवकांनी केल्या। हे जे प्रपोजल आसा पे पार्किंगाचे ते सगळे दृश्टीन वेग आसा, म्हणजे ते इम्प्लिमेंट जातना खूबशे तातूंत क्लॅरिटी ना। ह्या खातीर आमी ते ही गोष्ट परत गव्हर्मेंटान इंटरवीन करचे ह्या विशयाचेर। त्याच भशेन त्या खातीर आमी सगळे आमचे ऑल कॉर्पोरेटर्स घेवन आमी रिप्रेझेंटेशन एक दिल्लें आसा। ही क्लॅरिटी जाले शिवाय हे पे पार्किंग इम्प्लिमेंट जावचें न्ही। प्रुडंट मिडिया खातीर तुळशीदास च्यारी आनी सुशांत पळ। गोवा रिक्रुटमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट असोसिएशनाच्या सुपरवायझरान आपल्याक कांयच कारण नासतना बडयलो म्हण सेक्युरिटी गार्ड दशरथ मोरजकारान पुलिसेंत कागाळ केल्या। तो डेंटल कॉलेजीचो सेक्युरिटी गार्ड। बायल बरी नाशिल्ल्यान रातपाळयेक येवंक मेळचें ना म्हण दशरथान सांगिल्ल्यान खंय हो वाद जालो आनी सुपरवायझरान ताका बडयलो। गोवा रिक्रुटमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट सोसायटीन सुरक्षा रक्षक म्हूण काम करपी तरणाट्यांक रात दीस काम करचें पडटा। कामार आसतना खाची कोनशांनी बसून जेवचें पडटा। तांकां कामाच्या सुवातीचेर कसल्योच सुविधा नात। 8 वरां ड्युटी गेली, सकाळी 8 वरां ड्युटी गेली, 9 ते 5। 5 हांव वचपाक आहलो, सुपरवायझरा कडेन गेलो। सुपरवायझरान म्हणलो तुका आनीक एक्स्ट्रा ड्युटी घातला। हांवें म्हणलें म्हाजी एक्स्ट्रा ड्युटी जायना, घरा कडेन प्रॉब्लम आसा, बायल बरी ना, म्हाका वचूंच जावो। तो सुपरवायझर म्हणलो आमकां तें कांय सांगना तूं ऑफिसान वचून सांग। सुपरवायझर युगंधर तो म्हणलो तूं आमकां सांगना, तूं ऑफिसान वच आनी सांग, नाजाल्यार म्हणलो एक्स्ट्रा ड्युटी करूंकच जायी। गोंय डेंटल कॉलेजांत काम करपी दशरथ मोरजकारान बायल बरी नाशिल्ल्यान कामार येवंक मेळचें ना अशें सुपरवायझराक सांगिल्ल्यान सुपरवायझरान ताका मारपेट केली अशी कागाळ दशरथान पुलिशेंत केल्या। 380 रुपया म्हणले पेमेंट आहा जाल्यार 400 रुपया म्हणले काय जाता ताल्ले कोण तूं आमकां शिकोवपाक येला काय म्हणलो उठलो। हांवें म्हणलें कितें सर म्हणलें खुर्च्यो तरी जाय म्हणलें इतकेंच म्हणलें आनी मातशें हेजेर उठलो आनी मारली मूठ मारलो तो सगळो उड्डेलो। हांव उगत आनी तो खुर्चेर उठलो आनी मारली मूठ मारली म्हणून हांव कसो रावलो पळय दुखता म्हणून फाटसून मागीर कोणी मारलो तो नको आनी जमनीर फोटांनी मारलो। कालूच केल्या, मेडिकल पयलें केलें मागीर पुलीस कोण। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। येता त्या बिरेस्तारा सावन तिसरी अखिल भारतीय फिडे रेटिंग बुद्धिबळ सर्त मिरामारच्या क्लब गास्पा डायसात सुरू जातली। सर्त फोमेंतो ग्रुप पुरस्कृत करता। सर्तीत 2200 रेटिंगा खालच्या खेळगडेच भाग घेवंक शकतात। 4 दीस ही सर्त चलतली। पणजेची रुद्रेश्वर संस्था फोमेंतोच्या आदारान ही घेता। रुद्रेश्वर पणजी आयोजित फोमेंटो ऑल इंडिया बिलो 2200 फिडे रेटिंग चेस टुर्नामेंट जो आसा तो 18 तारखेक सुरू जातलो। 18 ते 21 तारीख पर्यंत हो टुर्नामेंट चलतलो। 18 तारखेक तेजें इनॉग्रेशन आसा, 21 तारखेक प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जातलें। बिलो 2002 रेटिंगचे प्लेयर आसा किंवा अनरेटेड प्लेयर आसा, नवीन प्लेयर आसा, ते सुद्धा ह्या टुर्नामेंटान पार्टिसिपेट जावंक शकता।
ते प्लेयर ह्या टुर्नामेंटान पार्टिसिपेट जावन तेंच्यांनी आपली रेटींग वाडोवची किंवा अनरेटेड प्लेयर्स जे आसा तांकां रेटींग मेळपा खातीर ऑपॉर्च्युनिटी मेळची म्हणून हो टुर्नामेंट गोंयान आमी आयोजीत करता. गेली 3 वर्सां हो टुर्नामेंट आमी आयोजीत करता. एकूण टोटल प्रायज अमावंट जो आसा तो वेगवेगळ्या कॅटेगरीन धरून 1,75,000 असो प्रायज अमावंट जो आसा तो आमी हांगासर दवरलेलो आसा. अलॉंग विथ प्रत्येक प्रायज विनर जो आसा ताका मेमेंटो ह्या टुर्नामेंटाचो आसा तो मेळटलो. त्या बरोबरच जे पार्टिसिपंट जे प्लेयर हांगा पार्टिसिपेट जातले त्या सगळ्या प्लेयर्सांक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जी आसा ती टुर्नामेंट ऑर्गनायझरां तर्फे दिली वयतली. फॉमेंटो ग्रूप ऑफ कंपनी हांणी हो टोटल टुर्नामेंट जो आसा तो स्पॉन्सर केल्लो आसा आनी गास्पर डायस हो मिरामार जो क्लब आसा थंय हो टुर्नामेंट मोठ्या दबाज्यान जातलो. आठ वर्सां उपरांत परत एकदा गोंयांत इंडियन नॅशनल रॅली चॅम्पियनशिपीचो एक रावंड जातलो. येता त्या आयतारा उत्तर गोंयांत ह्या वर्साच्या राष्ट्रीय रॅली सर्तीचो 5वो रावंड जातलो. ह्या सर्तीत देशभरांतल्यो पेजाद रेसिंग टीमी वांटो घेतल्यो. तातूंत सद्याचे लीडर टाटा रेसिंग टीमय आसा. MRF रॅली टी गोवाच्या ह्या रावंडात सुमार 2.5 लाखाची इनामां आसतलीं. It's been 8 years that we've had a national event in Goa when it comes to car format. This is a TSD format of car racing, which will run in North Goa on the 20th and the 21st. This is the 5th round of the Indian National TSD Championship. TSD is a time, a speed, a distance, a rally. It has to do with the calculations and the navigation and things like that. And the top speed would be 42 kilometers an hour. We have Sujit Kumar. Yeah. We have, let me tell you, we have 2-3 teams, one of which is Tatas, Mahindras, and there are a lot of individual non-factory teams that will be taking part. Simultaneously, we are also running a local event for budding enthusiasts and local sport fans. An open class, a couples class and a ladies class. So we have a lot of more and more amount of lady drivers wanting to join and experience what a motorsport event is. The best part of the TSD is you do not need a rally prepared car. You can bring any of your cars, which is just a stock car. You comply with few of the FMSCI things like your entry fee and you only need to make sure that your safety is in place. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.